जुआंवचें दुसरें पत्र. विंचून काडलेले मानेस्तिनीक आनी तिच्या भुरग्यांक मलगड्यान बरोवचें पत्र. सततय आमचें तें रावलां आनी सासणाक आमचें सवें आसतलें त्या सताक लागून हांव तुमचो मोग करतां. हांव मात्र न्ही, बगार जांकां सताची वळख जाल्या ती सगळीं तुमचो मोग करतात. सताच्या आनी मोगाच्या जिवनांत देवा बापाची आनी बापाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुमकां लाभो. तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडीं बापान आमकां फर्मायलेले परी सताच्या वाटेन चलता तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही. आनी आतां मानेस्तिणी, तुजे लागीं हांव करतां ती विनंती ही: आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. हो कांय एक नवो उपादेश न्ही, बगा सुरवेर तावनूच आमकां दिल्लो उपादेश तो. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुमी सुरवेर तावनूच आयकल्लो उपादेश होच. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखोंक इन्कार करतले 70% मनीस संवसारान शिंपण गेल्यात. असल्यांकच टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. तुमी काडटा ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशें तुमी सत्रयेर आसा जाय. जो कोण क्रिस्ताचे शिकोवणे सरी रावनासतना ताची घड उतन वेता ताचे थंय देव जियेना. पूण क्रिस्ताचे शिकोवणेक विश्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पूत जियेता. ही शिकोवण सांबाळिनातलो कोणीय तुमचे सरशी येत जाल्यार ताका तुमच्या घरांत तुमी रीग दिनाये. कसलोच नामानी करिनाये, कारण तसल्याक नामान करतलो ताच्या खोट्या कामांनी वांटेली जाता. तुमकां आनिकी जायत्यो संगती सांगोंक आसात, पूण बरपी निशी तें सांगचें नाका म्हूण हांवें चिंतलां. तुमची कुद्द भेटकन तुमचे लागीं हांव खासकेन उलयतलों म्हणल्या बरवश्यार हांव आसां. हाचे वरवीं आमचो संतोश बरोवन वमततलो. विंचून काडलेले तुजे भयणीचीं भुरगीं तुका नामान करतात.